दिवचलच्या केशव सेवा साधना विशेष शाळेत व्यावसायिक विभागात शिकपी भुरग्यांक आत्मनिर्भर जावपाक तांचे आवडी प्रमाण वेगवेगळ्यो कलाकृती करपाचे प्रशिक्षण दितात। वेगवेगळ्या परब वा उत्सवा वेळार गरजेच्यो वस्तू तयार करून तांचे विक्री प्रदर्शनय मांडटात। आता दिवाळी लागीं पाविल्ल्यान हे शाळेत अंदूय आकाशकंदील, पोंट्यो आनी हेर कलाकृती करपाचें काम नेटान चालू आसा। व्यावसायिक विभागाच्या प्रशिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाला विशेष भुरगीं मन लावन आकाशकंदील, पोंट्यो आनी हेर कलाकृती करतना दिसून येतात। ह्या विशेष भुरग्यांनी तयार केल्ल्या वस्तूंक मागणी बरी आसता। दिवाळे निमतान तयार केल्ल्या वस्तूंचे आता वेगवेगळ्या सुवातींचेर विक्री प्रदर्शन मांडटले। कलाकृती करतना मजा येता अशें कांय विशेष भुरग्यांनी सांगलें। हांव स्टेशनरी क्लासान शिकता। आमच्या क्लासात माळा करता, गार्लँड करता, आटी करता, एक्सिबिशन करता, डुप्लेक्स फ्लावर करता, आकाश कंदील करता, पोंट्यो करता, राखयो करता। तुम्ही किती करता? आकाश कंदील करता। आकाश कंदील, गुलाब, दिवे, राखयो आणि मागीर कितें करतात तुम्ही? एक्सिबिशन दवरता। हे करतना तुमकां कशें अगरबत्ती करता आणि हे करतना कशें दिसता तुका? बरें दिसता आमकां करून। आमचे जवळ 250 आकाशकंदील आमचे पूर्ण जातले आणि ते जवळ जातालेच, कारण तेजेवर आनीकूय मागणी जर येयली जाल्यार आमी फुडें सुद्दां आमी तसो प्रयत्न करपाचो आसा। पोंट्यो ज्यो आसा ह्यो आमच्यो 6000 आतां पर्यंत पूर्ण जालेल्यो आसा, अजुनूय चालू आसा त्यो 8000 पर्यंत वचून। तशेंच आनी विविध आमचे आयटम्स जे आसा हे खूब आनी ते जवळ एक तरेचे 100-200 अशे आयटम्स जे आसा हे आमचे आमी एक्झिबिशनाक व्हरतात। कंपनी सांगलेल्यो आसा, ह्यो कंपनी आमकां आतां डेट दिलेल्यो आसा, पूण त्यो फुडें आसा। 25 आसा, कोणाच्यो 24 आसा, 25 आसा फुडें, आनी ते फुडले डेट जे आसा, कारण दिवाळीचे एक 10 दीस पयलीं आमी एक्झिबिशनां ही सुरू करता आनी त्या प्रमाणे आमकां डेट्स खूब कडेन येयलेल्यो आसा। तेजे प्रमाणे आमचे म्हणजे फाल्यांच्यान सुरू जाता। म्हणजे मागणी आसा? मागणी खूब आसा। आमी तशें आमच्या भुरग्यां कडल्यान जितलो आमी तेंची जी कॅपॅसिटी आसा त्या प्रमाणे आमी तेंचे कडल्यान करून घेता। मागणी खूब आसा, पूण आमी सगळीच मागणी आमी पूर्णत्वाक करतले अशें भुरग्यां कडेन जातलें तशें ना, कारण मागणी जर 1000ची आकाशकंदील जाल्यार आमची तशी एकदम इतली भुरग्यांची तयारी ना की 1000 करतले, पूण आमी जे आसा ते आमच्या भुरग्यांच्या कुवती प्रमाणे आणि बाकी सगळे विचार करून आमी हे केलेले आसा। त्या प्रमाणे आमचो जो टार्गेट जो आसा हो पूर्ण जाता। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।